गोंयान केन्नाच आमी आयडेंटिटीच्या नांवार एकामेकाची माती फोडल्या. कोंकणी मराठी स्टेटवूड ओपिनियन पोल, बट केन्नाच हिंदू आनी क्रिस्तांव जावन झगडी जावना. करेक्ट. ही वस्तुस्थिती आहे. दॅट इज गोवा इज द ओनली केस फॉर दॅट. कळ्ळें तुका? आयडेंटिटीच्या नांवार आमी वेगळे वेगळे प्रश्न झगडपाक करेक्ट. धर्माच्या नांवान काही फोडलें केन्नाच ना. नाशिल्लो, केन्नाच नाशिल्लो. कळ्ळें? सो हाका जर तूं आयडेंटिटी जर म्हणत न्ही, देर इज ऑल्सो अ सब कॅटेगरीज. इट्स अ लेयर्ड थिंग. कळ्ळें? ह्यो गोंयान गजाली केन्ना घडपाक लागल्यो इज की 2009 जेन्ना मडगांव ब्लास्ट जालो पळय, देन वी केम टू नो की देर आर फ्रिंजीस. आतां फ्रिंजीस कित्याय बाबतींत आसपाक शकता, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान कित्याय बाबतींत सांगता. 2009 टू नाव दॅट फ्रिंज हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ अ मेन स्ट्रीम नाव. आनी हातूंतल्यान एक नवे मिथ्स तुजे हे म्हणजे एक प्रतिकां वापरून नवो नॅरेटिव्ह तयार करपाचो हो प्रयत्न आसा. गोंयान एक एग्जाम्पल घेवया की गोंयान परशुरामाचें देवूळ आसा की कांय राज्या भितर कांय म्हणजे रेर परशुरामाचें देवूळ सगळे कडेन मेळना, बट काणकोणा सारक्या वाठारान आसा. कळ्ळें तुका? परशुराम जयंती, कळ्ळें, ताजें उदात्तीकरण जावप. आमी प्रश्न हो भावार्थाचो ना. प्रत्येकाची जयंती आनी हें तें प्रत्येकान मनोवचो, हें करचो, तें करचो. बट सेयींग दॅट की तो गोंयचो साहेब न्ही, हो गोंयचो साहेब, इट इज जस्ट नॉट परशुराम. मदीं कोणें सांगिल्लें की संत गोंयचो पयलो संत वो सोयरोबा अंबे. त्या बाबडे खबरूय आसतना की सोयरोबा अंबेचे अभंग कितल्यानी आसा. ओके. हरिभजना वीण काळ घालवू नको रे, ताका खबरूय आसतना हें सोयरोबा अंबेन बरयलां. कळ्ळें? ह्यो ज्यो आसा पळय, आतां फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरियस कम्युनिटीज इन गोवा इन टर्म्स ऑफ दॅट की जे तुका भायल्यांतल्यान आयल्या आनी तांचें एक पोलरायजेशन जावपाक लागलां. ही वस्तुस्थिती आसा. आनी हें जर पळयत न्ही की ह्यो सगळ्यो गजाली नवी प्रतिका एस्टॅब्लीश करून नेगेट करप. कळ्ळें तुका? तूं जाल्यार फाल्यां तुजें प्रतीक वापरून तूं कितेंय कर. नो बडी शूड हॅव अ प्रॉब्लम. प्रत्येकाक तुगेलो तो अधिकार आसा, स्वातंत्र्य आसा.